सुरुवातीक आम्ही गायन घेऊया 822 पेज नंबर 11 822. Orzolanuz versurginso Solion fakuita Somestan lagi apuita Nachibuti sumoita Sviraj versuloita Sviraj versuloita Achira soglin smogaci. Soglang तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता जेमी फेर्नांडीस आपल्या 21व्या जल्मा दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी जाबारदारेचो तोरणाटो ताका करूंक ताचे पासत मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्रँकी गोम्स हाचे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आंतोनेता फेर्नांडीस ती बरी ना आनीक पोटान ट्युमर जाल्लो आसा. तिची सर्जरी बरे भाशेन जावंक तिचे पासत मागुया. तशेंच आगोस्तिनो फारिया आयज आपलें दोळ्याचें ऑपरेशन करता. आय ऑपरेशन तें बरे भाशेन जावंक ताचे पासत मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. लुडिना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. साबिना आनी नॅरी आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज बावार्थ्याची दिवटी पेटयता शोगन आनी एस्ट्रिया आनी जेमी आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. क्रिस्ता भाव भयणीनो, आयज सोम्या जेजूच्या रुपांतराची परब आमी मनयता. सोम्या जेजूचें रुपांतर जालें तातूंत देवाची महिमा दिसती पडली. तशेंच मनशाची समजिकाय. आयच्या दिसाक आमकांय देवाचें दर्शन मागुया. आनी देव आमकां वेगवेगळे भाशेन दिसती पडटा. देव आमकां वेगवेगळे भाशेन आपलें दर्शन दिता. भोव करून भोव पवित्र संस्कारान आमकां खरें आपलें दर्शन देव दिता. देवाक आर्गां दिवया. आनी देवाच्या म्हऱ्यांत रावून आमी जें कितें आपोस्तलांक भोगलें तेच भाशेन आमी खुशाल जावंक ही खुशालकाय आमकां दी म्हूण मागुया. पूण जायते फावटी आमी देवाचें दर्शन घेवंक आमकां मेळ्ळले सयेक पिड्ड्यार केल्यात. आमी फाटीं रावल्या वेळ काडूंक ना देवा पासत. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, हांचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सुरपद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा कुंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सुरपद्विदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, रुपांतरलेल्या आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेन वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासना. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव अशें पळयतां आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमापोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचे सिंहासनार एका उज्याच्या आख्या पोरी आनी ताचीं चाकरां जळत्या उज्या पोरी. ताचे मुखावेले एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो कालां युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, महिमा आनी रायपण दिलें आनी सगल्या परजांचेर, राष्ट्रांचेर आनी भासांचेर लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंटोन जावचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सोकले प्रितमी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सोकले प्रितमी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सोकले प्रितमी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, प्रितम मुरगोटूं दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी कालोब, प्रामाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सोगले प्रितमी वयर तोच व्हरतो. सगळे संवसाराचे दुनिया मुखार पोरवोत मेणावरी कोडटा. अंतराळ ताचें प्रामाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पोळ्योवंक मेळटा ताची महिमा. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सोगले प्रितमी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर, सगल्या संवसारांत तूंच बोव व्हरतो.
सगल्या देवां परस तूं श्रेश्ठ. जबाब. सर्वेस पोरास चलोयता सगळे प्रीतुमे वोयताच वोयता. उद्गार. सर्वेस पोरा Spora, sorbe spora, ओ म्हजो पूत किरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. sorbe spora, sorbe spora, sorbe spora, sui sui, sorbe spora, sorbe spora, sorbe spora, sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवाक, जाकोबाच्या भावाक, एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामळ सुर्या परस लोकलोकीत जालें आनी ताचीं आंगोस्तरां उजवाडा परी धवीं फुल्ल जालीं. ओवचितूच मोइजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तंबू हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एक परजळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली. कुपांतलो एक ताळो आयकूंक आयलो. ओ म्हजो पूत किरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवून साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पडल्यार तांकां जेजू बगोर आनीक कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, देव मनशां लागीं संपर्क करता, देव मनशांक भेटता आनी देवाक रूप रूप कोणेंच पळोवंक ना अशेंय म्हणटात. आमकां फावो ना आतां पळोवपाक, पूण जेन्ना आमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरतले तेन्ना आमच्यान देवाक रूप रूप पळोवंक जातलो. काय बरें हें देणें आमकां मेळटलें, देवाक रूप रूप पळोवंक, देवाच्या म्हऱ्यान रावंक. आतां देव आमकां सद्याक दर्शनांनी भेटता, देव आमकां बो पवित्र संस्कारान भेटता. देव आमकां ज्यो बांडावडी देवान करून दवरलेल्यो आसा तातूंत भेटता. आमचे अणभव देवाचे, हे देवीक अणभव भाव भयणीनो आमकां ही दर्शनां दिता. तातूंत आमचें जिवीत जायते भाशेन घडये बदलता, घडये तें खुशाल जाता, घडये आमचें जिवीत एक बुनयादीचेर थिरायलेलें जाता. आयची देवाच्या उतराची वाचपां
आमचे मुखार असलीं दर्शनां दवरता. पयलें दर्शन आमी पयल्या वाचपांतलें आयकलां दानियल प्रवाद्याचें. आनी दानियल प्रवादी खेरीत भाशेन हें दर्शन पळयता स्वर्गाचें आनी स्वर्गार आसलेल्या देवाचें आमच्यान म्हणूं येता. आनी ताचे बरोबर आसलेल्या हे इतले जाण जे आंकडे आमकां सांगल्यात 10,000 वा 10,000 पावटी 10,000 जे ताची सेवा करतात आनी जे ताचे म्हऱ्यांत आसात. जायते लोक, जायतो मोठो आंकडो. आनीक थंय जीं कोण आसात तीं खुशाल, तांकां भिरांत ना, तांकां चिंतपाक नाका. तांचें काम देवाची सेवा करपाचें. भाव भयणीनो, स्वर्गार वेता तेन्ना ह्या दर्शनाचें आमकां घडये हो अणभव घडये आमकां मेळटलो. भरवशान रावया. पूण स्वर्गार पावचे पयलीं आतां आमी संवसारांत आसा. आनी संवसारांत आसतनाच जेजू आपलें दर्शन आपल्या शिसांक एक अणभव दिता. सर्गीचो अणभवूच आमच्यान म्हणूं येता. जशें आयज आमी आयकता ताबोर दोंगरार जेजू गेलो. थंयसर जेजू मागणें करतालो आनी ह्या दोंगरार वेता आसतना ताणें आपल्या खेरीत शिसांक व्हेले आनी ह्या शिसां मुखार ताचें रूप बदल्लें. जो अणभव ह्या शिसांनी घेतलो, ह्या शिसांक हो अणभव घेवन कितें म्हणचें कितें ना म्हणचें, कितें करचें कितें ना करचें हें समजूंक ना. एके वाटेन ते खुशाल जाल्यार दुसरे वाटेन ते भियेल्ले. कित्याक ह्या दर्शनान ताणें आवाज आयकल्लो आनी तो आवाज सर्गीचो आवाज. तो आवाज देवा बापाचो आवाज, जो आपल्या पुताक एके भाशेन उक्तो करून दाखयता ह्या शिसां मुखार. हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, ताचे सवें आसा सगळें म्हजें दादूसपण, ताचें तुमी आयकात. भाव भयणीनो, ह्या दर्शनान ह्या शिसां लागीं जेन्ना हो आवाज उलयलो म्हणजे देव उलयलो तेन्ना तांच्या जिवितान सायबा कितें करूं, आमी हिंगाच रावल्यार बरें. 3 तंबू उबारुया. ह्या दर्शनान पेद्रूक आनी शिसांक जेजू बरोबर आयलोले मोइजेस आनी एलिजा एके वाटेन देवाचो कायदो आनी दुसरे वाटेन प्रवादी. देवाचो कायदो आमचे लागीं आसा, देवान आमकां शिकोवन दिल्ली आसा आनी हो कायदो जेन्ना आमी पाळटा तो आमकां जिवीत मेळचें पासत. हें जिवीत मेळपाची आडकोड घालपी जायते जाण आसात आनी ह्या पासत जो कायदो आमकां देवान दिला तो कुशीन दवरून मनशांचो कायदो मुखार काडला. आनी देखूनच प्रवाद्यांची गरज सांगूंक परतून 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 आमी जी वांकडी वाटेन वेता ती आमकां जाग्यार हाडपाक. प्रवादी एलिजा. भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितान हें दर्शन परतून हाडुया. दुबाविरीत दर एका मिसाक आमकां देवाचें दर्शन जाता. दर एके मिसाचे भेटीन ह्या आल्ताराचेर खरो जिवो जेजू येता. आपल्या उतरान देव आमचे लागीं उलयता. तो आवाज जो ह्या शिसांनी आयकल्लो, ह्या आवाजान घडये केन्ना आमी भिवूंक शकता. ह्या आवाजान केन्नाय घडये आमकां दूख भोगूंक शकता. ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो तो म्हाका लागता, म्हज्या काळजाक लागता, म्हाका भिरांत दिसता. हो ह्याच आवाजान, होच देवाच्या उतराचो आवाज जायते पावटी आमकां खुशालकाय हाडटा, बरें दिसता आयकपाक. जायते पावटी आमकां चिंतूंक मुखार हाडटा. आमी कितें करता, खंय वेता हें नियाळूंक एक आदार दिता देवाचो ताळो. जाल्यार हो देवाचो ताळो आयकून जाल्या उपरांत जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, भिवूं नाकात. कित्याक हो आवाज बरो आवाज, हो आवाज आमकां सारक्या जाग्यार चलोवपाचो आवाज. देखून तुमी भिवूं नाकात. भाव भयणीनो, आमकांय घडये असल्यो भिवपाच्यो जायते पावटी ताळण्यो येतात. जायते पावटी आमचे सवें जे वेगवेगळे कावज घडटात, वेगवेगळे इन्सिडंट जे आमच्या जिवितान घडटात, थोडे पावटी आमकां भिवयतात, थोडे पावटी आमकां प्रश्न घालतात, थोडे पावटी आमकां खोल नियाळान व्हरतात. तर ह्या सगळ्यान हें दर्शन आमच्या दोळ्या मुखार आसूं दी. हें दर्शन घेवंक आमकां खेरीत भाशेन जेजून फावो केला आनी देखून संवसार सोरोपर्यंत
आमचे बराबर भोव पवित्र संस्कारान तो आसा. देखून दर एक पावटी जेन्ना भोव पवित्र संस्कार आमचे मुखार उक्तो जाता, आल्ताराचेर येता, आमचे मुखार उक्तो जाता आनी आमी ताची भोजवण करूंक येता, तेन्ना हेंच दर्शन आनी होच अणभव आमकांय जण एकल्याक मेळपाक आमकां फावो जाता. तो घेवंक आमी ह्या शिसां भाशेन उक्त्या मनाची, उक्त्या काळजाची जावंक गरज. जेजू मुखार येवंक गरज, ताचे लागीं उलोवंक गरज. तो आवाज जो येता देवाचो, तो आवाज आमी आयकूंक गरज. आनी हेंच दर एका भोव पवित्र संस्काराचे भोजवणेन जाता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां ही कृपा मागुया. घडये आमकां कसली भिरांत आसत, घडये कोणूय मनशांची, कसल्याय इन्सिडेंटांची, वो घडये आमकां जायते प्रश्न आसत जांचे जाबाब आमी नकळो. भोव करून आयज जो माहोल तयार जाल्लो आसा आमच्या देशांत, ह्यो वस्तू कित्याक घडटात, कोण कोत्ता हें, जायते फावटी आमकां समजना. जायते फावटी आमचे प्रश्न आसात, कित्याक कोत्तात हे लोक हे भाशेन, कित्याक सुदरनात, कित्याक बदलनात, कायदो आसा तो कित्याक लायनात, प्रश्न आसात आमचे लागीं. तर हें सगळें भाव भयणीनो जेजूच्या दर्शनान आमकां सगळें सुटावें जातलें. देखून प्रयत्न आमचो आयच्या दिसाक, आयज जेन्ना जेजूच्या रुपांतराची परब आमी मनयता, आमचो प्रयत्न आयज सादो जावं दी. जेजूक भेटूंक, जेजूचें दर्शन घेवंक आनी सगळें जें कितें आमकां सतायता, जें कितें आमकां भिवयता, जें कितें आमकां प्रश्नान घालता, तें सगळें जेजूच्या पांयांशी हाडूंक आनी ताचें रुपांतर जाल्या शिवाय रावचें ना. तर आमकांय जण एकल्याक हें रुपांतर मेळचें पासत हे पवित्र मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो आमी वांटो घेता आसतना आमकांच देवाच्या हातान घालुया, एकामेका पासत मागुया आनीक देवाचें उतर जें जो उजवाड आमकां दिता तो उजवाड घेवन ताका आमच्या काळजान ह्या जेवणान घेवन आमी जेजू सारकीं जावुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सरो दाख बालेन दिलान मुशीच्या वावरान म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मैमेवन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलेलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्यांचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काडूक धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजडीत करून दाखयलें. अशीं ताणें मनां शिसांची कुर्साच्या हिणपणाक केलीं आयतीं आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुडार तुकडीक फावो जातली तीच आपले असोक्त मनशा सोयंबाचे कुडीन आदी फुडेंच अजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती ताचे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगुटुया. सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केफडी तुमीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर. लेव आमचे बागोवन बापा, फिलिपनार आमचे गोंवळी बापा, सिमा आमच्या दारी गोंवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवां सदळून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक ते पुडजोडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाची माई संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोत्तां बागेवन जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बराबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
जेजूचें रुपांतर आमचें जिवीत परजडीत करता. जेजूचें दर्शन आमचें जिवीत उजवाडान भरता. तर जेजूक भेटून आमी दिसाच्या दिसाक परजडीत जावं आमकां कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Oh
जेजू दिश्टी पडटलो तेन्ना आमी ताचे सारकीं जातलीं, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतलीं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेता त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो परजडीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे भोव पवित्र संस्काराची भोजवण 6:30 वाजता. आयची भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमी करीत भाशेन सिस्टर प्रिती, सिस्टर वंदना आनी छत्तीसगड हांगासो कावज जाला तांचे पासत भेटयतले हांव. आनी जे एक्स्ट्रिमिस्ट आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागतले हांव. प्रे फॉर द पर्सिक्युटर्स. सांजेर जाता ते भाशेन आयज आमी ह्या भोव पवित्र संस्काराचे भोजवणेन येवन वांटो घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाक तुजीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या. जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची कोठा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो पदर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें साणूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस्पोर चितायसा उष्ट्यामध्ये सुदैव सोपूचेसु बागून मरे देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस्पोर चितायसा उष्ट्यामध्ये सुदैव सोपूचेसु बागून मरे देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस्पोर चितायसा उष्ट्यामध्ये सुदैव सोपूचेसु बागून मरे देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारी आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर अस्कोत काळजाच्या. माग करचे पासून जा शेरांतीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनंती कर. सगल्या देवाक भेटयलेल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो.
तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार वर्सां आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार मागुया. जितल्याय जाणांनी आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलां तांचो उगडास करुया. जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत मागुया. जांचे पासत कोण मागतलो ना तांचोय सगळ्यांचो उगडास करून तांकां पेकोवणेचो हात देवान लावंक मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजें मागणें आयक. सोमिया आसूं तुमचें सवें प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सरपदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. घेऊया F8 पेज नंबर 89 F8. Bapac moimi, purgut kurat,